मुरगांव पालिकेच्या नगरसेवकांक तांच्या वॉर्डांतली कामां करपा खातीर नगरपालिके कडल्यान कामगार दिनात म्हूण विरोधी नगरसेवक चाळवल्यात। नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्षा नगरपालिकेच्या कामगारांचो आपणाक जाय तसो उपेग करून घेतात असो आरोप विरोधी नगरसेवकांनी केला। गरज पडल्यार नगर उदरगत खात्याचो मंत्री मिलिंद नायका कडेन विशय व्हरपाची शिटकावणी नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्षाक विरोधी नगरसेवकांनी दिल्या। मार्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिल हे 25 वॉर्डाचे कावन्सिल आहा। म्हाका दिसता हे ज्या भाशेन वावरता त्या भाशेन म्हाका दिसता जाल्यार हे कावन्सिल खाली 10 ते 25 वॉर्डा पर्यंत स्थगीत आसा कशें दिसता। हांव कितें म्हणटा, हांव सीओ हेतून लक्ष घालून बेगींतल्या बेगीन हे आमचो प्रश्न जाता तितलो सॉल्व करपाचो। आयज आमकां लेबर मेळना म्हणून सगळ्या आमच्या कावन्सिलरांची कंप्लेंट्स आहा आनी त्या कंप्लेंटी भितर हांव एक सांगूंक सोदता की हांव फाटल्या 3 वर्सान एक व्हायस चेअरपर्सन आसलेलो, पण हांवें असल्या पद्दतीचें काम केन्नाच करूं ना। खंयचो आमचो ऑपोजिशन जावं रुलींग जावं सगळे कावन्सिलर केन्नाय जर म्हाका फोन केलो जाल्यार हांव म्हाजें लेबर काडून पासून तांकां दिलेलें। पण आयज रिमा सोनवलकर ज्या पद्दतीन करता, आमी सपोज बुकींग आमी पळयता, हांव सदांच तांकां सांगता की कोणाक बुकींग आसतना म्हाका दिवं नाका, बुकींग ना त्या टायमाचेर म्हाका दी, जाल्यार ते पासून लेबर डायवर्ट करून जर ह्या पद्दतीन जर काम चलता जाल्यार आमी कावन्सिलरान करपाचें कितें। ताका लागून हांव सांगता असल्या पद्दतीन हे जर कावन्सिल आहा जाल्यार तांकां हे तर कावन्सिलान बसपाचो अधिकार ना, तेंच्यान देंवपाचें। हांव ताका लागून सांगता, आयज पळयल्यार आमच्या JRP कॉलनी सारक्या हेतून एरियान एक आमचो थंयचोच एक स्टाफ जो वॉचमॅन आहा तो व्हरून त्या कॉलनीन आपली बिल्डींग क्लिनींग करता, पण अदरवायज उरलेले 3 बिल्डिंगे ते तशेंच दवरता। ह्या पद्दतीन जर एखाद्या इलेक्टेड कावन्सिलराक जर लेबर मेळना आनी वॉचमॅनाक जर लेबर मेळटा जाल्यार ही शेम हे म्युनिसिपालिटीक ह्या पद्दतीन जर हे कावन्सिल चलयता जाल्यार। 4-5 म्हयने जाले आमकां लेबर म्हणलोलो नाच। ही म्युनिसिपॅलिटी म्हाका 2 जाणांची। वायस चेअरपर्सन म्हणटा आपूण हेड ऑफ वास्को, सुपरवायझराक फोन करीत जाल्यार सुपरवायझर म्हणटा कॉल अप रिमा सोनवलेकर। 15 वर्स जाले हांव कावन्सिलर, पूण एसली केन्नाच फेस करूं ना। आय वॉज इन ऑपोजिशन, वर्स्ट ऑफ ऑपोजिशन, पूण एसली केन्नाच फेस करूं ना। आयज लोक आमचे वाड्यार हेक लागून सारको त्रासान पडलेलो आहा, कितलो मेव पडलेलो आहा, कितली गटर चोकअप जालेलो आहे, पूण आमकां लेबर नाय। आय डोंट नो फॉर वॉट रिजन ही कसली एनिमिटी ती हांव नको। आमी पर्सनल घालून तोकली। म्हाका दिसता आमच्या मिनिस्टरान हेजेर एक्शन घेवपाकूच पडटलें, कित्याक चीफ ऑफिसराक सांगून फायदो ना। कितलेच पाटी कॅबिनान गेले कसलोच एक्शन घेयना। सो म्हाका दिसता आमच्या MLAन आनी आमच्या मिनिस्टर आहाय तेणी UD मिनिस्टरान ज्या एक्शन घेवचें आनी आमकां सगळ्यांक फावो ते भाशेन आमकां लेबर दिवचें। आनी जे ह्या लेबरांक कितलो त्रास जाता, आयज पगार ना, लॉस वास्को म्युनिसिपॅलिटीन। एक क्लास म्युनिसिपॅलिटी पगार दिवपाक तेंकडे घोण ना। आयज आमकां लागून हे गरीब लोक काम करताय आनी तांकां तर म्हयन्या पगार मेवना। हू इज टू बी ब्लेम? एक क्लास म्युनिसिपॅलिटी म्हूण आख्या गोंयान फामाद। आयज हो चेअरपर्सन म्हाका दिसता हो टोटली फेल्युअर आसा। मानता हांव की आमकां लेबर ना जाल्यार तेणें अरेंजमेंट करपाचें। हेजे पयलीं पासून आमची कावन्सिल एक 6-7 म्हयने आमची कावन्सिल आसली, आमी लेबर अरेंजमेंट करताले, थंयच्यान एडजस्ट करपाक पडटा। आयज लोकांक लागून आमी हांगा जिखून आयिल्ले आसा। आयज रिमाक हे यूज करपाक सोदतात। म्हाका दिसता चेअरपर्सन खंय तरी हेंचे एक घाणेली पॉलिटीक करून अशी हे बेश्टे रिमाक घालून आनी रिमाचे हितून मदीं कांय हात येना आनी रिमान पिशेपण करपाक जायना अशी। आयज सगळ्यांक एक वांगडा पळोवन समज ताका वायस चेअरपर्सन सगळ्यांचे प्रमाणे जें जाल्लें आसा आनी हांव मागता तुमी आमकां आतां सगळे कडेन काडपाक पडटलें। आयज म्युनिसिपालिटीचो हो चेअरपर्सन गैरफायदो घेतात। आमकां सगळे आतां आमी RTI घातलेली आसा, जे डिझलाची जे पेट्रोलाची जे खर्च जाता कशे जाता तेजी आमकां काळजी घेवपाक जाय। आज म्युनिसिपालिटी आज आमचें ऑफिस बंद आसा आनी तुमी बी हांगा आयिल्ले आसा। आमी सगळे जाण प्रत्येक सकाळी ह्या टायमाचेर आमी 7 घेवन हांगा बसतात। आमी 4-4 दीस 8-8 दीस पयलीं आमी हांगा आमकां जाय बाबा सगळ्यांक तुमी घालपाची, एक दीस आमच्या वाड्यार घाला। आमी केन्ना म्हणनात की बाबा तुमी टोटली आमकां घालीत राव म्हणटा। जेन्ना आमची कावन्सिल आसली आमी तशें डिवायड करताले, तुमी पयले आसताले। हांव मागता जाता तितलें फास्ट आमचे चीफ ऑफिसर हितून मातशें पार्सलिटी करपाक जायना। चीफ ऑफिसर हांव चड मागता चीफ ऑफिसरा कडेन आनी बाकीचे आमचे मिनिस्टरा कडेन हितून या। लास्ट टायम आमी मिनिस्टरा कडेन गेल्लीं, मिनिस्टरान आमकां सांगलेली तुमी लेटर करून दियात। आमी लेटर पासून करून दिल्लें आसा। हितून नाका लोक सफर जाता। चेअरमॅन नंदादीप रावत चलयता आनी वायस चेअरमॅन रिमा सोनवलेकर जे चलयता, तेंच्यांनी ही कंपनी कशी समजल्यात आनी बॉस कशी जाणा जातात ती आपूण ह्या कंपनीची। आयज आमी निवडून दिल्लेले
लोकांचे एक कावन्सिलर म्हणून ह्या म्युन्सिपालिटीन उबे आसात. कितलेशेच फावटी आमी हांगा येवन गेले 4 म्हयने बरयतात रजिस्टराचेर की आमकां लेबर जावं, आमकां अमके कडेन लेबर जावं, आमचे गटर चोक जाल्यात, आमच्या वॉर्डान फॉग मशीन ना, आमच्या वॉर्डान अजून ग्रास कटर भोंवना. जाल्यार जेन्ना जेन्ना आमी येता तेन्ना तेन्ना हांगासर सुपरवायझर आमकां सांगता की ना रिमान हेका बूक केला, रिमान तेका बूक केला. हांव विचारपाक सोदता हे रिमा सोनुलेकराक वायस चेअरमॅनाक तेची एकट्याची म्युन्सिपालिटी तशें तेणी सांगपाचें आमकां ना जाल्यार आपली एकट्याची म्युन्सिपालिटी म्हणून. आयज हांगासर आमी येता जाल्यार काल 6 तारखेच्यान तेच्या पयलीं 4 तारखेच्यान 5 तारखेच्यान सेगीत हांव मागीत आसा लेबर. हांवें लेटर सुद्दां सीओक केला कित्याक म्हाज्या वॉर्डान एक चोक जाला गटर आनी म्हाका फोटो येयला थंयसून लोकांनी म्हाका व्हरून दाखयला. जाल्यार आजून आयज कितलेच जाल्यार 8 दीस मायज जावन गेले. ते घाणी पडल्या लोकांक रावपाक जायना जाल्यार म्हाका लेबर मेळना. लेबर फक्त गेलो जाल्यार तेका जाता. पण सगळ्यात दुख्ख आनी म्हाका सांगपाचें गरज दिसता म्हटल्यार आयज म्हाका कळून येयला की हांगासर 2 रजिस्टर जालेले आहात आनी ती रजिस्टर घेता आनी ते रिमा आपल्या कॅबिनान त्या सुपरवायझराक आपयता आनी पयलींच 25 दिसां खातीर पयलींच म्हयन्या खातीर बुकींग करून दवरता. तशें पयलींच लेबर बुकींग करून दवरूं शकता हे खंयच्या कायद्या अंडर करून दवरूं शकता हे? हे अशें डिस्क्रिमिनेशन कित्याक करतात ते आमकां? आयज त्या रिमा सोनुलेकराक सांगूंक सोदता आमकांय तशेंच लोकांनी निवडून काडला. आमच्याय मतदारसंघांचो प्रत्येकाचो अधिकार आसा ह्या पब्लीक ओरिएंटेड ऑर्गनायझेशनाचेर. तेचो एकट्याचो अधिकार ना. जेन्ना हांगासर आमी येता तेन्ना आमकां कळपाक येता की ऑलरेडी बुकींग हा हेका दिला. असली ऑपोजिशन म्हणटा ती आमी खंयच पळोवंक ना. सीओक आमी सांगून थकले. सीओ म्हणटा तो क्लास 1 ऑफिसर. ॲडमिनिस्ट्रेशन तेणी पळोवपाचें आसा. ॲडमिनिस्ट्रेशन ह्या रिप्रेझेंटेटिव्हान पळोवपाचें नासता. हे तुजे जे रिमा सोनुलेकर आसा आनी तो नंदादीप राव जो टोटल फेलियर. काल हांगासर ह्या गॅरेजवाल्यांनी स्ट्रायक केला. हांगासर येता सकाळी ते रिमा बसता दादारी करता. हेका काडून उडे कामा वयले, तेका काडून उडे कामा वयले म्हणटा आनी कंप्लेनी सांगता. हे करपाचें न्हू तेणी. लेबरांक इम्पॉर्टन्स दिवपाचें कित्याक लेबर आमच्या प्रत्येकाच्या सोसायटीन कम्युनिटीन लोकां खातीर काम करता. तो तुमच्या एकट्याचो न्हू. तेन्ना आमी ही दखल घेतली आसा. आमी सीओक सुद्दां सोडचे ना. आमी मिनिस्टराक हेची कंप्लेंट करतले आनी हेजेर आमी फुडें कारवाई करतले.